दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी नाबुकदनेझर पादशायान तांकां म्हणलें, शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो, म्हज्या देवांची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगाराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी बोजनात, हें खरें? आतां तुतुरेचो, पिल्लुकेचो, विण्याचो, त्रिकोणाचो, किन्नोरेचो, शिंगांचो आवाज आनी सगळे तरेचें संगीत तुमी आयकतल्यात तेन्ना दोर्नीर पडून हांवें केल्ल्या ते मुर्तीक बोजूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिका बोजनात जाल्यार रोखडे तुमकां एक जोळट्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले आनी खंयचो देव मागीर म्हज्या हातांतले तुमकां निवारतलो? शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांणी राजाक असो जबाब दिलो, नाबुकदनेझरा, हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करता तो आमचो देव जोळट्या उज्याच्या आगट्यांतले आमकां निवारूंक शकता आनी तुजेय हातांतले तो आमकां निवारतलो पादशाया. पूण अशें घडना जायत जाल्या पर्यान जाणा जा पादशाया की आमी तुज्या देवांची चाकरी करचें ना आनी तुवें उबारून दवरल्या ते मुर्तीक बोसचें ना. हीं उतरां आयकून नाबुकदनेझर एकदम रागवलो. शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकें बदल्लें. ते आगटे सदां तापयताले त्यावन 7 पावटी अदीक ताणें तापोवंक लायलें आनी आपले फौजींतल्या कांय जाण गोट मनशाक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जोळट्या उज्याच्या आगट्यांत उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयलेले उपरांत कांयच जावंक ना म्हूण पळोवन नाबुकदनेझर थटाक जालो आनी वेगी उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडोवंक नासले? तांणी राजाक परतीपाड केलो. खरें पादशाया, ताणें जबाब दिलो, पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी 4थो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नाबुकदनेझरान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांचे देवाक वाखाणनी, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारलें, कारण तांणी ताचेर विस्वास ठेवून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी बोजोण करचे परस आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनांक. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनांक. तुजे वैभवी आनी पवित्र नांवान व्हड जावं. मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनांक. जबाब. मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनांक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सगता वोर मान आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सगता वयर मान आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. सबाब. मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनांक. तूं समदिराचो थाव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी
स्तुती करता। सोगता वोर मान आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक। अंतरालाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता। सोगता वोर मान आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक। सोबाब मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक। उद्गार बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी। जोवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। आपणाचेर भावात दवरलो त्या जुदेवांक जेजून म्हणलें, तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें। ताणें ताका म्हणलें, आमी अब्रामाची संसद आनी कोणाचीच गुलामां आनी केदनाच जावंक ना। तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतुपाल केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, पातक करतात तीं पातकांची गुलामां। गुलाम सदांच गोराब्यांत उरना, पूण तो सदांच गोराबाचोच। ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमी खरेपणीन स्वतंत्र जातल्यात। तुमी अब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणां, तरी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगोना देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात। जें हांवें म्हज्या बापा सोवें देखलां तें हांव सांगतां, आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात। ताणें ताका परतुपाल केलो, अब्राम आमचो बाप। जेजून तांकां म्हणलें, तुमी अब्रामाचो पूत धुवो जाल्यार जें अब्रामान केलें तें तुमी करतलीं आसल्यात। पूण देवा कडसून आयकलोलें सोत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात। अब्रामान अशें करूंक ना, तुमी करतात तीं कामां तुमच्या बापायचीं। ताणें ताका म्हणलें, कामचारान आमी जल्माक येवंक ना, आमकां एकलोच बाप आसा, तो म्हणल्यार देव। जेजून तांकां म्हणलें, देव तुमचो बाप जालोलो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतलीं आसल्यात, कित्याक हांव देवातावन उपजोलां आनी आयलां। म्हजेच कुशीन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वकाणी तुका क्रिस्ता। नियाळ, देव तुमचो बाप जालोलो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतलीं आसल्यात। नियाळाक आदार। जेजू म्हणटा, देव आमचो बाप जालोलो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतलीं आसल्यात, कित्याक हांव देवाचो पूत। देवा तांय उपजलोलो आनी आयला। आयजूच जेजूच्या मोगान जिवंक हांव थाराव घेतलो। देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्म्याची हांव भोजवण करतलो। आमच्या जिवितांत जेन्ना संकोश्ट, आकांत आनी प्रश्न येतात तेन्ना जेजूकूच आमी उलो करुया आनी तोच म्हजो सोडवणुचो हात्यार जावंक प्रार्थना करुया। तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जेजूच्या मोगान वाडूंक आनी जेजूकूच चिटकून रावंक आमच्या जिवितांत आमी वावुरया।